गोंय सरकार मायनिंग डम हाताळूंक शकता. सुप्रीम कोर्टाचो बावटो. एजी म्हणटा राज्याक बरी येणावळ येतली. डम कशे कितें हाताळप ते सरकार थारायतलो. दिवचल मायनिंग ब्लॉकाची आज. शिरगांव मया मायनिंग ब्लॉकाची शुक्रारा पावणी. दिवचल ब्लॉकाक बीड घाल्ल्यो 5 कंपन्यो पावणेक पात्र. आदोगाद पुलीस झगड्याच्या प्रकरणात परवरेचो एक हेड कॉन्स्टेबल आणि 3 कॉन्स्टेबल मेळून 4 जण सस्पेंड. आदोगादांनी तेम धरून मुख्यमंत्र्याक गाठल्या उपरांत कारवाय. पुलिसांची फामिली मागता न्याय. प्रमोद सावंत सरकारात मंत्रिमंडळाचो फेरविचार. 8 नवे आमदार आयल्यात. अध्यक्ष तानावडे म्हणटा तांच्या खातीर फेरविचार जातलोच. मुख्यमंत्री शिष्टाचाराप्रमाण वयर उलोवन थारायतलो. ड्रग्साच्या केशींतल्या रशियन आरोपीची पणजे कोर्टांतल्यान फुज्यो. ताका धरूंक पुलिसांची धाव पडली उणी. आतां सीसीटीव्हीच्या आदारान सोद. नव्या शिक्षणीक वर्सा प्रवेशाक पयलेक 6 वर्सां नर्सरी बालवाडी खातीर 3 वर्सां पुराय जावप सक्तीची. देशभर नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू. शिक्षण खात्याचे शिक्षणीक संस्थांक सर्क्युलर. कोर्टाची बडी पडल्या उपरांत शिवोले न्हयभाग रेंव काडटल्यांचेर मामलेदार. पुलिसेची एक्शन. शिवोले दोगांक उखल्ले. रेंव व्हडे जप्त. न्हयभाग 4 व्हडी रेंव धरली. अरुणाचलात एलएसीचेर त्वांगात चीनी सैनिकांची घुसखोरी. भारतीय पोस्ट ताब्यात घेवपाचो यत्न फेल. 6 भारतीय सैनिक जखमी. रक्षा मंत्र्यान घेतली उचेली सुरक्षा बसका. संसदेत बोवाळ. वीज वाचोवप म्हणल्यार वीज तयार करप. नित्याच्या कामांनी वीज बारीकसाणीन वापरात. हेरांकूय सांगात. राष्ट्रीय उर्जा सांबाळ दिसा वीज मंत्र्याचो उलो. नगरसेवकांनी पणजेचे दशेचेर आवाज काडचो. पर्रीकर आशिल्लो जाल्यार सारखे प्लॅनिंग जावपाचे. बापायच्या जयंतीक उत्पलाचो बाबुशाक तोमणो. कागदार ना तरी मनान बीजेपीच. देशात कोविडाच्यो नव्यो 114 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 4000 सकयल. गोंयांत नवी 1 केस. आवाजाच्या प्रदूषणाच्या नावान कारवाय चल्ल्या ती सारकी न्ही. विजय म्हणटा गोंयांत रातच्यो सांस्कृतीक धर्मीक कार्यावळी. कारवायेच्या नावान गोंयकारपण सोंपोवंक उठल्यात. वास्को पुलिसांची केटीसी बस स्टँडाचेर धाड. 25 वर्साच्या मोहिद्दीन नवाज शेखाक 2 किलो गांजा सयत अटक. 2.5 लाख रुपयांचे ड्रग्स जप्त. राजकारणाक कोर्टाचो वापर करूंक मेळचो ना. याचिका फाटीं घेवंक मेळची ना. हायकोर्टान आमदार संकल्पाचे कान पिळ्ळे. वेंचणुके आदीं घाल्ली याचिकेचेर सुनावणी जातलीच. कोविडाच्या काळात सरकाराच्या अर्दे प्रमाण कसिनो बंद दवरले. आता सरकारूच फी पेनल्टी सयत मागता. फी सोडची म्हूण कसिनोवाले हायकोर्टात. सरकार म्हणटा भरचीच पडटली. पणजे सायबिणीच्या फेस्ताची फेरी आयच्यान सुरू. 18 डिसेंबर मेरेन चलतली फेरी. प्रधानमंत्री मोदीच्या गोंयच्या भेटीक लागून फेस्ताची फेरी धुकलिल्ली फुडें. वास्को आयओसी जंक्शनाकडेन 2 स्कूटरांचो ॲक्सिडंट. सर्कलाकडेन ॲडव्हर्टायजमेंट बोर्ड आशिल्ल्यान थंय अपघात. थळावे म्हणटा पालिका जबाबदार. G20 फायनान्स ट्रॅकाची पहिली बसका बेंगळुरूत सुरू. G20 उदरगत डेव्हलपमेंट वर्किंग ग्रुपाची बसका मुंबईत. फिफा वर्ल्ड कपात सेमी फायनलीक अर्जेंटिना आड क्रोएशिया. ब्रेस्तारा फ्रांस आड मोरोक्को. फायनल 18 डिसेंबराक.
शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह बंद. निफ्टी 18,660चेर बंद जाल्यार सेन्सेक्स 144 पॉयंट चढून 62,677चेर बंद.